निरुबाब आतां इलेक्शन लागीं आयलां मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युशन तूं कॅन्डिडेट म्हणून भायर सरला. वॉट आर युअर प्लॅन्स आनी कितें तुका दिसता इलेक्शनाचे? प्लॅन्स म्हटल्यार न्हू एक्चुली एक विजन म्हाका एक एम आसा की आतां मुरगांवान न्हू पार्टी म्हणून अशें डिवायड अँड रूल्स ह्यो त्या पार्टीचो तो त्या पार्टीचो करून मरे खूब अशी घाण जाल्लेली आहा मुरगांवान की हो तेका पळोवंक शकना. फ्रेंड आमी हांव आनी तूं फ्रेंड धर पूण आमी जर तूं जर बीजेपीक सपोर्ट करता तूं काँग्रेसाचो हांव जर काँग्रेसाचो सपोर्ट आमी एकामेका कडेन उलोवंक जायना. हे टायप एक डिवायड अँड रूल कशें आसता तशें चालू जाल्लें तें म्हाका नाका. तूं ए पार्टीचो तूं बी पार्टीचो करून न्हू आयज मुरगांवान सगळे मॅच जाल्लेले. सो हांव कित्याक फुडें सरता की जे आमचे फ्रेंड्स आमी मरे एवरी संडे टोर्नामेंट करताले कितले तरी टिमी मोर दॅन 11 टीम्स आमी डेली संडे टू संडे भुरगे खेळपाक येताले. आयज ते सगळे बंद जाल्लेले कित्याक तूं ए पार्टीचो तूं बी पार्टीचो करून हे सगळे एक करपाक जाय. आतां आयज कितें जालां मुरगांवान एक्चुअली चेंज जाय. लास्ट टायमूच चेंज जाय. लास्ट 2017 मुरगांवच्या लोकांक चेंज जाय पूण तांकां चेंज करपाक सड्या वयल्या भागान जे 1 to 6 नंबर वॉर्ड आहा तांकां कितें जाता ते म्हणटा चेंज जाय पूण आमकां लोकल जाय भायलो नाका. सो ते टायप तेंचे थिंकींग आसा. सो ताका लागून लास्ट टायम जे चेंज जावपाचे ते जावंक ना. ते खंय तरी म्हाका म्हणपा लागले न्ही तूं राव. सो आमचोच कोण तरी जाय आमी चेंज घडोवपाक जाय. आनी तुजे सुद्दां कशें आहा ते ह्या पार्टीचो त्या पार्टीचो ते एक सेकंड रिजन आसलें की तो त्या पार्टीचो तो जिखलो जाल्यार आमचे जे ह्या पार्टीचे म्हळ्यार बी पार्टीचे आहा तांकां तोय ट्रान्सफर मारतलो तो बदला घेतलो. हो जिखलो जाल्यार हो बदला घेतलो. सो तांकां ते नाका लोकांक आतां जाय की कोण तरी आमच्या मुरगांवच्या लोकांक एक करपी. आनी म्हाजें विजन क्लियर आहा की हांव हेजें घर मोड ताका ट्रान्सफर मार तो तेजो मनीस तो हेजो मनीस न्हू. आयज हांव इतली वर्सां मुरगांवान हांव ए पार्टीच्या लोकांकूय जाप दिता तांकांय रिस्पेक्ट करता बी पार्टीच्या लोकांक जाप दिता तांकांय रिस्पेक्ट करता कित्याक म्हाका ते ए आनी बी न्हू म्हाका ते आमचे मुरगांवकार. सो त्या इंटेन्शनान हांव फुडें सरलोलो आनी म्हाका मुरगांवकाराक एक मुरगांवकार कशें रावया. आनी भुरगे इतले ग्रॅज्युएशन जाल्लेले भुरगे आयज जॉबा खातीर ते आपल्या जॉब्स क्रिएटीव जॉब्स जर आमचे अवेलेबल जाले न्हू तांकां आयज कोणच्या पांयाक पडपाक पडचे नासले. पूण ते कितें जालें जॉब्स पयलीं मायनस जाल्लेले 5,000 कोर्टातले जॉब्स मायनस जाल्या कारणान जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटी लिमिटेड उरला जाल्यार ते गव्हर्मेंटाच्या अंडर उरल्या कारणान तांकां एक मंत्र्याच्या बी पांयां पडचें पडटा थंय खुर्चे उखलचे पडटा थंय वडा पाव दिवचे पडटा मिटिंगेक आवय बापायक हाडचो पडटा. आनी ते इतले करून सुद्दां लास्टाक कितें जाता तेंचे जॉब्स जायना. एक आवय बापायक सुद्दां हाडून थंय उबो दवर मंत्र्यांच्या फुड्यान आनी बाबा म्हाजे जॉब कर हांव एफोर्ड करता ते एफोर्ड करता पूण एक लाचारगिरी जाल्लेली ती म्हाका पयस करपा जाय. मेरिट्साचे सगळ्यांक जॉब्स मेळोनी कोण कॅपेबल आहा ताका जॉब्स मेळोनी सगळे भुरगे आमचे एक जावनी स्पोर्ट्स सारखे बरे चलोनी आनी सगळे हसत खुशीन रावपाक जाय. एक मुरगांवची युनिटी म्हणून एक मेसेज आसली ती सगळ्यांक वचपाक जाय. ते इंटेन्शनान हांव फुडें सरला आनी मागता आनी म्हाका विश्वास आहा मुरगांवच्या लोकांचेर. हांव म्हणना की हांव 100 एक म्हटल्यार लोक कितें ते डिसिजन घेतले ना म्हाका लोक डिसिजन लोकांनी ऑलरेडी घेतलेले आहा. आनी म्हाका खबर आहा की हे फावट मुरगांवचे लोक न्यूट्रल मनीस म्हणून जे ह्या पार्टीचो त्या पार्टीचो एक मुरगांवकार म्हणून म्हाका निवडून हाडटले म्हणून हे म्हाका एक विश्वास आहा लोकांचेर आनी त्या विश्वासाचेर हांव फुडें सरलो. निरुबाब तुका दिसता की इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी अ लोकल वेन इट कम्स टू असेंब्ली इलेक्शन जावं कशें डेव्हलपमेंट? व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आहा. लोकल असल्या कारणान तुका न्हू लोकल मुद्दे खबर आसतात. हांवें फॉर एक्झाम्पल उदकाचो मुद्दो काडला. उदक येना म्हणून हांवें केन्ना सांगूं ना आनी हेजे बेश्टेक कोणाचे ब्लेम गेम ही हांव केन्ना खेळना. आमची ग्रावंड वॉटर जे झरे बिरे आहा न्हू ते उदक आसा आमकां. सो तेच आमी युटिलायज करूंक पडटा शकता. एक लोकलाक खबर आहा न्हू बाबा ह्या एरियेन कितें आहा. सो त्या हेजेर हांवें सांगलें की उदक हांव 2 टायम दिवंक शकता विथ प्रॅक्टिकली प्रेझेंटेशन लोकांक दिवन हांव सांगूंक शकता. कचरो जो आहा तो कचरो थिंगासर डंप जाता थिंगा ती कितली एकर जागा आहा तूं खंयचे आतां कोण कॅन्डिडेट रावतात पळय तांकां विचार तांकां खबर आसपाना की कितली एकर ती 11 एकर जमीन आहा. आमकां 5 एकर जमीन समज जर आमी ती ताका कचरो जर सेग्रिगेट करपाक बी दितात आनी बाकीचो जागो आमचो उरता थंय न्हू ब्युटिफिकेशन ऑफ गार्डन्स बी करून कळ्ळें न्हू आनी इंडोर तो हेजो गार्बेज प्लांट घालपाचो सो लोकांकूय त्रास जावपाक ना. आहा खूब टॅक्नीक येयलेल्या कळ्ळें न्हू. सो म्युनिसिपालिटी कडेन खूब ऑफरूय येतात बरे बरे कंपनीज येता आमी ते सेग्रिगेट करता म्हणून. पूण न्हू हे तुका दिवपाक तुजें एक विजन तुजें क्लियर आसपाक जाय. तूं कितें चिंतता आतां गार्बेज हांगासून थंय कर थंयसून हांगा करपाक न्हू हांकां खंय जेसीबी घाले बारीक बारीक चिन्नी कितें कितें कमिशना खातीर मरे हे ते फूल डेव्हलपमेंट करूंक वचना. सो ते डेव्हलपमेंट करतलो न्हू सेग्रिगेट करपी हे आमचे मेन आमी ती बरी कंपनीक दिले. सो 5 एकर्स जागो आहा न्हू तिका बाकीचो आमकां कितलो 6 एकर्स फ्री उरता.
ब्युटिफूल गार्डन कर, थिंगासर बरी शॉप्स घाल, लोकलांक थिंगा बिझनसूय मेळो न्हू. आमचे जायते महिला मंडळ आहा, हांगासर जर बरे टुरिस्ट पॉयंट जालो तो पयला व्यू थिंगासर सकयल किल्लो आहा, फूल आयलँड्स दिसता, 3 आयलँड विजन थिंगासर फूल फुड्यान दिसता. थंयसर बरे जर गाडे येयले, आमगे महिला मंडळ आहा, आमचे मुरगांवान 170 महिला मंडळ ग्रुप आहा आनी थंय जायते गाडे येवंक शकता. सगळे ग्रुपांक जर थिंगा एक एक गाडो सुद्धा दिलो, शॉप्स घालून दिले, गाडो म्हटल्यार ते रॉंग शॉप्स, सोशल तेंचे आपले कुकिंग आयटम, चिकन हे ते कितें कितें केले, टुरिस्टूय अट्रॅक्ट जाता, लोकल खावपाक मेळटले, तेंकाय बिझनस जातलो. कित्याक आतां महंगाई खंय वाडला, जॉब्स ना, एटलिस्ट हे तरी जाता न्हू. इलेक्शन येयले, कितें बारीक हे दिले, एक महिला मंडळ 5 वर्सांनी एकदा, हे तेंचो डेली रोजगार, ते मागीर कोणा कडेन अंडर उरची ना. सो हे सगळे विजन्स आसपाक जाय, तेन्ना तूं कितें करूंक शकता. नीलू बाब, अशें आयकूंक येता की थोडे BJP is claiming that they have done a lot of development. Opposition is saying that they have not done any kind of development. What do you think is one thing that is very required in Mulmuga constituency? पळय, डेव्हलपमेंट हांवें काल सगळ्यांक सांगितला, डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें. डेव्हलपमेंट म्हाजें इंटेन्शन इतलेंच की डेव्हलपमेंट जो मुरगांवान आमचे 20,000 लोक आहा तेंकां जे गरज आहा आनी ते जर केले जाल्यार ते डेव्हलपमेंट. आतां कितले म्हाका खरेंच वायट दिसता, खूब जाण फ्रेंड्स आमचे हार्ट अटॅक घेवन, अस्थमा प्रॉब्लम, डेंग्यू, मलेरियान खूब जाण आमचे भायर पडले. खरेंच वायट दिसता. तेंचे फॅमिलीनी आयज चिंतपाची गरज आहा. इवन आमचे कोरोना टायमाचेर सुद्दां आमकां हॉस्पिटल्स अवेलेबल नासले. एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर जो जाय गरजेचो तो ना. म्हाका दिसता हे जर प्रायमरी हेल्थ सेंटर एक बारीक गोष्ट आहा ती जर आमी करूंक पावंक ना जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता की हे डेव्हलपमेंट जे नेसेसरी आहा, नीड ऑफ आवर आहा ते जावंक ना. आनी ते डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. हॉस्पिटल तुमीच सांगा, आयज कोण शीक पडलो, कोणाक कितें प्रॉब्लम जाले, तांकां चिखले हॉस्पिटल आनी चिखले हॉस्पिटल पावता म्हणसर ते म्हणटात बाबा हेज अ डिक्लेअर डेथ, नाजाल्यार ही केस आनी सिरियस जाली ताका बांबोळे वच. सो त्या टायमार जे फर्स्ट एडची गरज आसता एमर्जन्सी टायमाचेर, ती गरज आयज आमच्या मुरगांवच्या लोकांक गरजेची आहा. आतां हांव सांगता की हे हॉस्पिटल हांव आतां फुडें जर MLA म्हणून रावंक सोदता, MLA जिखून येयलो जाल्यार हांव खंय बांदतलो. थोडे म्हणटात ते हॉस्पिटल बांदपाक जावना. हांव सांगता म्युन्सिपालिटीचे जागे जाय थिंगा ओपन जागे आहा. हांवें ऑलरेडी पळयलेले आहा. आमच्या मुरगांवान हांव वॉर्ड नंबर 6 जागो दाखोवंक शकता. तूं आनी भायर वचनाका. आनी वॉर्ड नंबर 6 आतां अशें जालेलें आहा, रोड कनेक्टिविटी जाल्ल्या कारणान भायल्याच्यांकूय एक्सेस रोखडेच पावतले, सड्यावयले रोखडे पावतले. BJP स्कूल आहा तेज्या थंयसर सुद्दां गव्हर्मेंटाचो जागो आसा, कळ्ळें तुका न्हू. सो MPT आहा, CSR फॉर हेजे हितून एग्रीमेंट मारून तेंचो सुद्दां जे MPT हॉस्पिटल बंद जालें थंय सुद्दां आमी जाय तितले बरे ब्युटिफूल गव्हर्मेंट हॉस्पिटल घालूंक शकता. तुका फक्त करपाचे इंटेन्शन आसपाक जाय. जागो ना नाल्यार आनी कितें रिजनाक आपूण करूंक ना हे बी जे उलोवप चल्लां पळय तें म्हाका टोटली रॉंग दिसता. थँक्यू.